कार्मेल मायेतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावानो, नोव्हेनाच्या या दिसा आमचे मुखार असा विषय नियाळ करूंक कार्मेल माय आत्मीक सोबायेचे आदर्श। 12व्या शतमानांत थोडे लायक मोठवाशी इस्रायलांत असलेल्या कार्मेल दोंगरार सांगता मेळटात। मरिये मायेक एक सोबीत कोपेल ते बांदतात आणि त्या कोपेलाक कार्मेल मायेचे कोपेल म्हणून वलायतात आणि ते सगळे आपणाकच कार्मेल बायेचे भाव म्हणून वलावन घेतात। मग्न जिविताक संपूर्णकायेच्या जिविताक कार्मेल माय आमची आदर्श म्हणून मानून घेतात। अशी सुरुवात जाता कार्मेलीत वर्दीची चरित्रीक खाणी। कार्मेल दोंगर इस्रायल गावांत आशिल्लो एक सोबीत दोंगर आणि हो दोंगर कार्मेल म्हणल्या नावाक आज सगळ्या संवसारार परगडता। करामएल म्हळ्यार देवाचे सोबीत तोट आणि मरी माय आत्मीक जिविताच्या सोबायेचे तोट देखून हे लायक मोठवाशी मरिये मायेक आपणाची शरोतीन म्हणून घेतात। आनीक या दोंगरा भाशेन मरिये मायेच्या दैविक जिवितात अशें आपणाचें जिवीत जायचंय म्हणून बांदून हाडचंय म्हणून ते फेसारतात। भगवंत लुकाच्या वांजेलाक आमी फाटीं गेल्यार थंयसर मरिये मायेच्या अंतरीक जिविताचें वर्णन केलां। गब्रियल बोडवो मरिये मायेक भेट दिवंक येता आसतना तिका नामान करता आनी म्हणटा, नामान कुर्पेन बरलेले। ग्रीक भाशेन कायरे मरिया के कारिथोमेने म्हळ्यार रिजॉयस मेरी बिकॉज यू आर फिल्ड विथ ग्रेस। तूं धादोसकायेंत आसाय मरिये, कित्याक देवाच्या कुर्पेन तूं भरल्याय। मरियेचें जिवीत आसलें देवाच्या कुर्पेचें म्हणजे देवाच्या वैयक्तीक मोगाच्या अनुभवाचें। देवा सांगातान ती आसली, देवाच्या इश्टागतेंत मोगांत ती एक जाल्ली। पवित्र आत्म्या वरवीं देवाच्याच दैवीक कुर्पेंत ती बरोवन आसली आनी कार्मेल दोंगरा वयर आसले ते लायक मोठवाशी आशेत आस तसलीच एक जिणी जियोवंक आनी त्या खातीर मरियेचो अंतरीक ग्रेस्तकाय आनी गुट ते समजातात। आपणाची क्रिस्ती ग्रेस्तकाय कितें म्हूण तांकां कळीत जाता आनी मरियेक आपणाची शरोतीन आदर्श म्हूण घेवन मरियेचेंच जिवीत जियोवंक मरियेक आपणाची पात्रोन ह्या शरोतीन म्हूण ते घेतात। भगवंत पावलो रोमागरांत बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता जाल्यार तुमी रक्त मांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात। तोच पवित्र आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनीक देवा बापाक अब्बा बापा म्हूण उलो करूंक मजत करता। आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेस्त क्रिस्त सोबें देवाच्या राजाचे वारेस्तार ताच्या कश्टांत मात्र न्हय, बगार ताच्या महिमेवंत जिवितांत आमी वांटली जावंक
पावतले हांव. तर आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत, आमचें क्रिस्तांवांचें घन आनी मान हें दैवीक जिवीत. मरी हें जिवीत जियेल्ली, देखून कुरपेन ती भरलेली, देवाचें सोबीत तोट ती जावंक पावली. आज हेंच भाग म्हाका आनी तुका दिला. पवित्र आत्म्याद्वारी बावतिस्माच्या सक्रामेंतांत देवाची आमी भुरगीं जाल्या, देवाचे राजाचे वारेस्तार जाल्या. क्रिस्त सांगता जेजू क्रिस्ताचे भाव आनी भयणी वारेस्तार आमी जाल्या. तर आमच्या जिविताची सोबाई न्हय ह्या संवसाराची सोबाई, बगार आत्मीक सोबाई. आमी तेच कारामेल देवाच्या सोबायेच्या तोट हें जिवीत, दैवीक जिवीत, कुरपेचें जिवीत, मोरयेन जियेल्लें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावं म्हणून आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां, आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर येबो दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, सर्वेस्प तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये, आमा पासत विनंती कर. अर्घ मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे
आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Anquari vitari sobaghini Carmelitanci तुगे राणी मागता तुझ्या चरणाला लागोनी तुझे कुडीचे निर्मळ काये पासोनी कर आमच्यो कुडी मुणोनी निस्कळवंती गे सोमिणी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासोनी दी आमच्या आत्म्यात शांतीपण गे सोमिणी तुझे सुफळे जिणे पासोनी कर आमची जिणी मुणोनी कुर्पे वोंती गे सोमिणी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासोनी दियादार तुझो कोरोनी सोलूच्या कमी समर्थ सांभाळूनी तुझ्या समृद्ध मोरणा पासोनी आमच्या मोरणाचे काळी पावतू आमकां गे सोमिणी तुझ्या कीर्तिवंता सुमसावा पासोनी निवार तू आमकां सरते वेळारी फुरगतरींतली गे सोमिणी तुका सरगार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशी कर आमकां सोमिणी अंतिमुक्त खंडेचिणी मागता मागणे सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडे म्हूण बेसी गस माते सो कर म्हूण एकवोट क्रिस्तावांचो विस्तार म्हूण खरो बावार सोमेस्तां थंय कर म्हूण सावकार सायराया पातशां थंय वाडे आनी सडे म्हूण निर्मवदात कार्म सायबिणीची Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.